गोंय प्रदेश काँग्रेसीन आयतारा दीस लोकां मेरेन पावपा खातीर आनी लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या प्रचाराची सुरवात सायकल रॅलीच्या उक्तावणान केल्या। म्हापशांतल्यान सुरवात केल्ली काँग्रेसीची सायकल रॅली थिवी दिवचलच्यान सोमारा पेडण्यां पावली। तेन्ना पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष उमेश तळावणेकारान तांचें स्वागत केलें। रॅलीच्या निमित्तान येयल्लेले आसा। पेडणे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या वतीन हांव तेंचे अभिनंदन आनी स्वागतय करता। आयज एक काँग्रेस बऱ्यापैकी लोकांक संदेश दिवपाक सोदता। आयची म्हागाई वाडल्या, पेट्रोल सिलिंडर वाडला। आयज आमी पेट्रोल मुक्त अशी सायकलची रॅली काढून आयज तेणी आपलो गोंयान विश्वविक्रम आपल्या गिरीश सरान केला आणि येणारे जो काळ आसा तो दोन्ही आमचे जे मतदारसंघ आसा लोकसभेचे ते काँग्रेस निश्चित जिखतले। लोकांच्या मनान सरकारा बद्दल राग आसा, तांच्यो खुबश्यो समस्या तांणी आमकां कळयल्यात। सायकल रॅलींतल्यान लोकां कडेन पाविल्ल्यान लोकांक आमचे कडेन तांचे प्रश्न आनी समस्या मांडपाची संद मेळ्ळी। ताचो लोकसभेक फायदोच जातलो अशें गिरीश चोडणकारान सांगलें। सायकल यात्रा लोकसभा इलेक्शनाच्या प्रचाराक आमी सायकलीवाल्यान कालच्यान म्हापशान सुरू केली। काल म्हापशां मागीर आल्दोना आनी थिवी आनी आयज सकाळीं आमी धारगळ साकून सुरू करून आतां आमी पेडणे पावले आसात आनी हेजे उपकार आमी मांद्रे आनीक शिवोली मतदारसंघ ह्या दोन मतदारसंघ आमी करतले। लोकांचो प्रतिसाद मेळटा, लोकूय पळयतात आमकां भोंवता आसतना। म्हाका दिसता ह्या फावटी लोकांनी ठरयलां की दोनूय कडेन लोक काँग्रेसच्या उमेदवारांक निवडून हाडटले आनी ह्या फावटी दोनूय सिटां ही काँग्रेसची, कारण लोक फिटलेले आसात। आमी भोंवता आसतना आमकां लोकांचो साथ मेळटा, सारकें म्हणटा आमी रावल्या म्हणटा केन्ना इलेक्शन जाता काय म्हणून। ही हो एक फिडबॅक आमकां लोकां कडल्यान मेळटा आनी म्हाका दिसता तो एक आमकां आमचे खातीर खूब पॉझिटीव। कारण जेन्ना आमी गांवांत भोंवता तेन्ना गांवची पल्स कितें आसता कळटा, लोक कितें उलयता तें कळटा। जेन्ना आमी लोकांक मेळटा, लोकांचें आयकता, एक वेगळी तिडक लोकां भितर दिसता ह्या सरकाराची विरुद्ध आनी ह्या पार्टीची विरुद्ध, आनी ती आमी सक्सेसफूल जातले ह्या यात्रेच्या रुपान की ती आमी कन्वर्ट करून वोट्सान कन्वर्ट जातले आनी दोन बरी सिटां ह्या फावटी आमी देशाक काँग्रेस पार्टीक दिवपाक शकता।